नीस टॅक्सीकार. काल एक इन्सिडेंट जालो मडगांव बस स्टँडार. जेन्ना आमची काणकोणची गाडी एक ड्रॉपाक गेली तेन्ना थंय मडगांवांनी त्या लोकांनी थंय गाडी आमची हाडयली, बस स्टँडार ड्रॉपाक गेल्ली. सो म्हाका दिसता बस स्टँडार, रेल्वे स्टेशनार आनी एअरपोर्टार कोणाचेर हाडूंक जायना मरे. सो आमची थंय गाडी हाडयली आनी डिमांड केलो की काणकोणकार तुमी येवन गाडी घेवन वचा म्हणून. हो जो मिस्टर मयूर राणे म्हणून ताणें आमचेर खूब एलिगेशन घातला की आमी खंय गाडयो हाडयता, गाडयो मारता आवय बापायचेर, बुरश्यो गाडयो हें करता, 15-20 जाण खंय एटॅक करता. ही टोटल एलिगेशन आर रॉंग. म्हाका दिसता आयज पासून काणकोणान आमी अशें केन्नाच कोणाक करूंक ना. आमी आयज पासून कोणाक एसॉल्ट करूंक ना, कांय ना. कित्याक काणकोणचें आमचें खूब नांव आसता. दुसरें ते कितें करता येवन हें तुमकां सांगता हांव. हे म्हणटा एक तर गव्हर्मेंटान गोवा मायल्स काडला, सो ते OTP घेवन येता ते जेन्युअन म्हणून आमी केन्ना OTP हाडटा म्हणून सोडचें पडटा. आमी एकलो आमचे भाव आहा रातचे भाडें उलयता की फाल्यां मोपा एअरपोर्टार वचपाचें. 7 भाडें सांगता पूण येवन सकाळीं उठून पळयत जाल्यार 4 सुमार तो गोवा मायल्स येवन घेवन गेलो. ओके, गोवा मायल्स येयलो, ते गव्हर्मेंटान दिला, तो OTP घेवन येता जेन्युअन म्हणून तो आमी सोडटा. 10 सुमार पळयत जाल्यार दुसरो येवन तो आपूण रेजिस्टर तुजें कसलें तें वेबसायट रेजिस्टर वेबसायट म्हणटा तो येतो, तो घेवन वयता आनी आमी अशेंच उरता. बस स्टँडा वयल्यान आमची रिक्षेची भाडें मारता हांगा होल्डिंग करून. आमी तेका कितें करता, आमी सगल्यांक इनवर्ट करून येयल्या पुलीस स्टेशनान, ट्रॅफिक सेलान, म्युन्सिपाल्टीन, पंचायतीन की एक रिक्वेस्ट केला की ते होल्डिंग करता पळय हे येवन तें मातशें बंद करचें म्हणून. आनी आमी तांकां इनवर्ट करून आमी सगल्या वांगडा जे रावले तांकां सांगता बाबा कित्याक येयला, पिकअपाक येयला. आमच्यो 375 गाडयो आसा काणकोणान. सो म्हाका सांग इतल्यो गाडयो बेकार उरता, एक 5 म्हणल्यार गाडयो सुटना. कित्याक हे सगळे आमच्या ह्या गांवांत लिपोन रावता. दुसरें म्हणल्यार आमचे ह्या लेडीज चडशे रातची कामाक बिमाक थोडी वयता ती घरा वयता, पूण ह्या वाटेर ह्या त्या झोपान ते वांगडा तेंचो ब्रश, कोलगेट, चादरां वाटेर हाकता म्हणले रे रावोन. आमी पयल्या तांकां धरल्या. आमी ट्युरिस्टांक सांबाळटा, निवळ धरता, म्युन्सिपाल्टी आमची क्लीन करता, सगळे आमी सांबाळटा. गेस्टाच्यो गाडयो आमी खाता वयतना आमच्या फॅमिली वांगडा. आनी फक्त हे येवन एप बेसीस आनी गोवा मायल घेवन सगळो धंदो वयता आनी आमी तशें दवरता. आयज पर्सनली म्हाजे कडेन म्हाजी 2 इन्स्टॉलमेंटां भरूंक ना हांवें. बोट सोडून हांव हांगा टॅक्सी काडून रावला, पूण 2 इन्स्टॉलमेंटां अजुनी भरूंक ना हांवें म्हाजी. कित्याक भाडी ना. गोवा मायल्स आनी हेंकां झगडोवपाक आनी धरपाकूच विचारूंक आनी पुलीस स्टेशनाक वचपाकूच काबार जालें. हांव पर्सनली सांगता. सो हे जे मयूर राणे तें एलिगेशन घातलां आमचेर, हें टोटली फॉल्स म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता हांव. कित्याक पळय तो तसो म्हणटा की तुमच्या गांवांनूच तुमी धंदो करा. हय, आमी हो आमच्या गांवांत धंदो आमी करतले आनी कोण करतलो, सारकें मरे. आमी हो धंदो सांबाळून दवरला, पूण जे तुवें सांगलां की तुमी मडगांवां तुमी हाडयतले म्हणून आमी मरे अजुनी रेवल्युशनाक देवोंक ना म्हणून आमी कोणाक आमी आमी नॉन रेवल्युशन, सारकें मरे. आमी रेवल्युशन अजून देवोंक ना आनी आमी नॉन रेवल्युशन रावतले तशेंच. आमी कोणाक कांय केना. सद्याक कितें जालां, आमकां टॅक्सीकारांक म्हणटा तो सपोर्ट कोणाचोच ना, सारकें मरे आसा. आमी रस्त्यार येयल्या म्हणून आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जी कितें तुमकां रिक्वेस्ट केला आमची जी युनिफॉर्म रेट आनी ती रेट दी म्हणून, ती मातशी तुमी मनार घेवची आनी ती आमकां करून दिवची. डिमांड कितें तुमची? परत गाडी म्हणजे एक हे परत जर सेम तेमी गाडी परत हाडयली जाल्यार कितें ना. पळय आमचें कितें आसा की आमी पुलीस स्टेशनार, ट्रॅफिक सेलान सगळ्यांक इनवर्ट केला. सो आमी कितें आहा तें आमच्या गांवांत म्हणलें ते होल्डिंग आमी करूं नाका म्हणून सांगला. सो आमी होल्डिंग केल्यार ते आयकना. आमी वयता बरे पयशे विचारता, बाबा तूं कित्याक रावला? तो म्हणटा आपलें बुकींग आसा पिकअप. अरे आमी 4 दीस जाले आमची गाडी सुटोंक ना. बुकींग कितें आहा तें जेन्युअन बुकींग. तांकां जेन्युअन बुकींग म्हणल्यार खबर ना. ह्या मिस्टर मयूर राणेक सांगूंक सोदता हांव, जेन्युअन बुकींग म्हणल्यार कितें तें. तूं एअरपोर्टार तूं म्हणटा तुजी कंपनी रजिस्टर आहा जाल्यार तुजे कडेन तें लेटर आसूंक जाय, हें मारून गेस्टाचें नांव, ड्रायव्हराचें नांव, गाडयेचें नांव, रिसोर्टाचें नांव आनी तेजें स्टॅम्प आसूंक जाय मरे. पिकअप गेल्ली तुजी फ्लायट तिकेट आसूंक जाय, तेका म्हणटा जेन्युअन. तूं म्हणटा तुजी रजिस्टर कंपनी आहा जाल्यार ती रजिस्टर जावन तुजें पार्किंग हें तें सगळें रजिस्टर उरोंक जाय. म्हाका दिसता सरकारान चॅक करचें पडटलें. आतां कित्याक तुमी गोवा मायल्स दिल्या म्हणून आमी ते OTP घेता जेन्युअन म्हणून आमी सोडटा, पूण हे जे रजिस्टर म्हणटा तेजेर तुमी मातशी नदर घाला. कित्याक आमचे लोक हांगा रस्त्यार येयल्या, रिक्षाचें म्हणल्यार भाडूंक लायला आमकां कांय ना. आनी वयल्यान आमचेर फॉल्स एलिगेशनां घालता की आमी आवय बापूयचेर गाडे मारता, फॅमिली गाडी मारता. ना, आमकांय फॅमिली आहा, आमी टॅक्सीकार. आमी आवय बापूय केन्ना कोणाचेर फॅमिली गाडी मारच्यो ना. ते कितें करता
एक अनेक व्हिडिओ व्हायरल केला आत्ताच आमचेर की काणकोणकर अशें करता म्हणून, तेजेरूय सांगूंक सोदता तो जो मनीस व्हिडिओर आहा तो स्टार्ट केल्लो तेणें पाळवड्या सावन रावपाक कित्याक रावला रे, भुरग्यांचा ना बेश्टो रावला रे, रोवपाक गेल्लो ओके 15-20 मिनटान वचा रस्त्यार परत विचारले तो म्हणटा ना बेश्टो राव, थंयच्यान पेट्रोल पंपार आनी करमल घाट लास्ट म्हळ्यार तुमी चिता आमी हेंच्या फाटीं रावपाचें काय भाडी मारतले आनी तुमी हे म्हणटा आमी एसोल्ट करता म्हणून. आमी आमच्या गांवांत जर बाबा आमकां भाडी मेळना तो येवन फुडल्यान आमच्या दोळ्या मुखार व्हरता जाल्यार आमी तांकां विचारूंकूय शकना. आमी टॅक्सी घेतना आमी एक पयसो टॅक्स भरून टॅक्सी घेता मरे, कोण आमकां कन्सेशन दिना. हांवें कालूय सांगलेलें काल. सो हांव गोवोरमेंटाक इतलें मागतां की आमची जे टॅक्सीकारांचें कितें आहा तें बरे भशेन करून दिवचें. आमकां टॅक्सीकारांक सपोर्ट कोणाक ना गव्हर्मेंटाचो ना गांवांकूय ना. आसा ना. आमी खूबदां ट्राय केली, 2-3दां गेले, आमकां मातशें सपोर्ट दिया, जावं कितें एक्स्ट्रा फोर्सीस लावन तांकां होल्डिंग करूंक दिनाका कोण येता ते, कित्याक आमी जाणा आमी गेल्यार असली एलिगेशनां येतली म्हणून आमी गेल्ले. आमी सगळे कडेन पुलिसांक हितून आमदारा कडेन सगळे गेल्ले म्युन्सिपालिटीक की आमकां खाली एक हे जे होल्डिंग करून तांकां मातशें धांवडोवपाक हेल्प करा म्हणून. पूण आयज पासून आमकां कोणाचो हेल्प मेळूंक ना. सो हेका लागून हांव इतलेंच मागतां सगळे टॅक्सीकारां तर्फे हे आमचें कितें आहा तें मातशें तुमी बरे भशेन करून दिया. ना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फुडल्या 2 इलेक्शनाक आमच्या टॅक्सीकाराचें काय पार्टिसिपेशन आसचें ना मरे, आसचें ना. कित्याक आमची जर तुमी मागणी केला तेतून तुमी करून दिता नाल्यार आमकां खरेंच चिंतचें पडटलें. कित्याक आमी जो आयज साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा आमी फूल टॅक्सी एसोसिएशन जे आसा आमचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा जे आमी केल्ले आसा आनी आमी सगळे टॅक्सीकार एकठांय जाल्ले आहा. ताका लागून गोवोरमेंट मागता की प्लीज आमची जें कितें सगळे जे मुद्दो आमी तुमचे कडेन बसयला तो आमचो बरे भशेन करून दिया. इतलेंच मागता. देव करताय बाबा कितें येयला तूं हिंगा कितें रावला तें म्हणटा कितें ना तुमगे कितें बेश्ट येयला बेश्ट रावला म्हणटा ते. आनी तुमगे एप ओपन केल्यार तुमी बुकींग ते कितें म्हणटा तेका टूर्स एंड ट्रॅव्हल हय टूर्स एंड ट्रॅव्हल म्हणटा आनी ते एप दाखयता रजिस्टर घे कितें म्हणटा की सांगताय ते देवा करून तेमी गेले बाबा मागीर बुकींग येतकीर ते येताय हॉटलांक लायताय रिवर्स मारताय ते बाबा कितें येयला तूं ना आमगे बुकींग आहा म्हणटा विचारपाक गेल्यार ना हे कितें येयला तूं म्हळ्यार बुकींग आहा म्हणटा ते. मागीर हें कितें मागीर आमी कितें करपाचें आमगे बायल भुरगीं नाय रस्त्यार आमगे आनी तुमगे लायसन्स दाखय रे म्हळ्यार तुमगे लायसन्स दाखय रे म्हळ्यार लायसन्स दाखयनाय. लायसन्स जबरदस्ती विचारपाक गेल्यार पयल्यार बॅच उरना तेमचे कडेन मेन म्हळ्यार बॅच उरना आनी उलोवपाक तेमगे लँग्वेज सांपाड विदाउट बॅच ड्रायव्हिंग करता. विदाउट बॅच ड्रायव्हिंग करताय आनी थोड्या लायसन्सूय उरना आनी लायसन्स दाखय बी नाय ते कशेंच. तुम्ही पडलें आरटीओ बी कंप्लेन केला. आरटीओ इनवर्ट केला उलोवप व्हडलें उलोवप अशें उलोवप तें आयकपाना त्या अशी सारकें व्हडली उलोवप सा पार्ट टायम केलें आनी तेमगे लायसन्स उरना आनी बॅच उरना मेन म्हणल्यार आनी तेमी उलोवपा लँग्वेज बी भायली सारकी टोटल चेंज. एक एलिगेशन ह्या मयूर राणेन घातला आमचेर की आमी खंय ज्यो गाडयो येता ड्रॉप करून जेवपाक खावपाक रावता तांकां म्हणल्यार खंय तुमी हिंगा रावं नाका, हांगा तुमकां च्या ना थंय वचून च्या पिवप असलें एलिगेशन म्हाका दिसना. कित्याक आमी टॅक्सीकार आमकांय भूक लागता जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी थंय ड्रॉप करता थंय भूक लागता आमी खंय जेवपाक रावता आमकां कोण धांवडयना. म्हाका दिसता आयज पासून आमी कोणाचे च्या पितना जेवपाचें कोणाक धांवडोवंक ना. धांवडयना रे ना धांवडोवंक ना कोणाचें हेंय तेणें घातला. सो ताका इतलें सांगूंक सोदता आमी टॅक्सीकार काल जसो तुवें डिमांड केल्ली की गाडी आडयला ती सिद्धेशा गाड्यान व्हर म्हणून. सिद्धेश लिडर न्हू आमी मरे एक टॅक्सीकार. हांव तुका सांगूंक सोदता हांव टॅक्सीकार आनी आमी सगळे लिडर आनी सगळे टॅक्सीकार लिडर सगळे लिडर. फक्त कित्याक जाणा आमी एक रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन कोण येता तेंचे कडेन ही आमची भाशा काणकोणकाराची बाबा कित्याक येयला मातशें आमी आहाय मरे गाडी सुटोंक ना. पूण तेंचे जर चॅक करूंक वयता तेंचे कडेन कांय उरना जशें ते म्हणटा रजिस्टर बॅच उरना ते भायले. पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता हांवें आज पासून जाताले मिडिया करूंक जाताली एक खंयचे तरी आमच्या एग्रिगेटर एप बेसिसान रातचो 3:30 गाडी एक गॅस्टांक बॅगा काडून सकयल उडयली आनी गॅस्टाक भायर काडलेलो हांव पावलो तेन्ना. पूण त्या हांवें ताका हें केलो पूण त्या गॅस्टाक व्हरोंक हांवें पावयलो पर्सनली तरी. पूण आज पासून मिडिया काडूंक करून आमकांय उलोवंक कळटा. सो त्या ह्या मयूर रावणेक सांगूंक सोदता हांव जी एलिगेशनां घातला ती फॉल्स मातशी चीत. कित्याक आमी तूं असो आमच्या भितर हें लावंक सोदता असो म्हाका दिसता. तुका बरें जाल्लें नाका आमचें कळ्ळें न्हू. सो इतलेंच हांव सोदता की गव्हर्मेंटा कडेन जें कितें आहा तें आमचें एक हें करून दिवचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.